नवोदित वेलिंग प्रियोळ विकेस सोसायटीच्यो पुनर्बांधणी शिलान्यास आज अध्यक्ष जे आसात मंगलदास बाब गावडे यांची यजमान खाला बसलेलो आसा. अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल या सहकार क्षेत्रात मारणारे नवोदित वेलिंग प्रियोची ही सोसायटी, जी सोसायटी आज गेली कित्येक वर्सां आमच्या सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटात जो रेशनिंग जे आसा ते रेशनिंग व्यवस्थित आणि योग्य वेळाचेर दिवपाचे काम, ही खरी सेवा गेली कित्येक वर्स अशी करीत आसा. आणि प्रत्येक सोसायटीक जे अध्यक्ष मॅनेजमेंट जे आसा तांकां दिसता आपली स्वताची वास्तू आणि तो कडधान्य जो पुरवठो जो आमचे FCIच्या माध्यमांतल्यान प्रत्येक आमचे गोडावणान आमी घालतात किंवा पावयतात, त्या संदर्भात बरे तरेचें फ्युमिगेशन केले नंतर बरो तरेचो स्टॉक करपा खातीर आनी डिलिव्हरी करपा खातीर स्वताची वेस्ट जो आसता. आणि ह्या संदर्भात आज बरी उमेद जाली की आमचे सहकार जो RCS डिपार्टमेंट जो आसा तांच्या माध्यमांतल्यान आणि आमचे नवोदित वेलिंग प्रियोचे सगळे कार्यकारिणीची समिती जी आसा तांणी लोकांच्या आस्पासावन आज हो बुनयादीचो फातोर आज बसयलेलो आसा. हांव सोसायटीचे सगळे मॅनेजमेंटाचे अभिनंदन करता. बरी तरेची इनिशिएटीव तांणी घेतिल्ल्यो आसात आणि हो पयलो जो जागो जो आशिल्लो तो जागो कमी पडटालो, पूण ताका फर्स्ट फ्लोर सुद्दां घालपा खातीर आज तांचे ऑफिस बाकी सगळ्यो काही गोष्टी आसात त्यो बऱ्यो करपाक शकता. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की नवोदित वेलिंग प्रियोची सोसायटी सुद्दां दुसरी ब्रांच जी आसा, हेड ऑफिस जे आसा ते प्रियोच्या मुख्य भागान आसा. आणि ही प्रियोळ पंचायत बरीच व्हडली असल्या कारणान ती फॅसिलिटी ताजे कावंटर उबे करप आणि प्रत्येकाक बरी तरेची साधन सुविधा मेळप हें ताणीन आज आंखलेलें आसात. आणि अशाच अनुषंगान आज ही बुनयादीचो फातोर आज बसयलेलो आसात. सगळ्यांक हांव शुभेच्छा व्यक्त करता. जे कॉन्ट्रॅक्टरान हें काम आज घेतिल्लें आसात, बरे तरेचें काम स्पीड करून हें काम बरे तरेचें पूर्ण करून जाता तितले लोकांक ही सेवा उपलब्ध करून दिवची. आणि सद्या जी एखादे वेळ हो सगळे बिल्डींग कंप्लीट जाता आसतना लोकांक बारीकसो एखादो त्रास जावपाक शकता, पण म्हाका दिसता ऑल्टरनेट अरेंजमेंट भाड्याच्या प्रिमायसिमा भितर ऑलरेडी तांच्यांनी आपलो जो कोठा जो आसा किंवा रेशनिंग जे आसा तो स्टफ जो आसा तो थंय दवरलेलो आसा. आपले गांवची सोसायटी, आपली स्वताची सोसायटी जी कमीत मार्जीन प्रॉफिट मार्जीन दवरून लोकांची सेवा करता, अशा सोसायटी कडेन तुमी मुजरत वचून ह्या सोसायटीचो बरी उदरगतीचे पावलाचेर वळपी व्हरप अशें विनंती करता.